आम्ही असा पणजे मार्केटान आणि आम्ही आता पणजे मार्केटातल्या लोकांक पळोवन अशें दिसता की कोविड खंय तरी कमी कमी जावपाक लागला आणि पयलीं लोक नाशिल्ले कारण कोविड आशिल्लो. सो आतां आमी भाजी मार्केटान येयल्ली आसा आणि आमी आतां तांकां विचारया की खंयची दर वाडले आणि खंयची दर कमी जाला. सो आमच्या बरोबर आसात. म्हाका सांगात की कांद्याची रेट कितली जाल्या? 40 रुपीज 40. कांद्याची रेट 40 जाल्या आणि टमाटाची रेट? टमाटरचे 30. ओके. ब्रिंजल? ब्रिंजल 40. मागीर ती पालेभाजी आसा ती 10 रुपयान एक. 10 रुपयांनी. गाजर कितले जाला? 60. आणि जिंजर? जिंजर 30 रुपीज क्वार्टर किलो 120. मागीर लिंबू? लिंबू 20 रुपयांक 8. 20 रुपयांक 8. ओके. मागीर हे 70 रुपीज रिच गार्ड 70 रुपीज. मागीर लसूण? लसूण क्वार्टर किलो 50. See, the prices are going up, and but they are not phenomenally up. Gradually it is going up. See, this French beans is something very expensive beyond our capacity. Now this onion which is there is reasonable still, and potato is reasonable still. It used to be 30 rupees, gone to 40 rupees now, and tomatoes have come down. The prices have come down. Okay, and carrots always are stable. And this green peas is never coming below say 60 rupees. So this used to be lower, but this year it has gone up. So generally they are up. म्हारग आहा न्हू सवाय ना कांय आतां. हय सगळें जाला म्हारग खावपाच्यो वस्तू. पयलीं म्हारग आशिल्ले आतां कितें सवाय जाला? ना पयलीं सवाय आसलें आतां मातशें म्हारग जाला न्हू आतां सगळें. म्हणजे हे तुम्ही रोयता आणि तुम्ही घेवन येता काय तुम्ही विकते हाडटा? ते घेता आनी शेतानूच रोयता थोडें ते हाडटा. म्हणजे तुम्ही बाजारांतल्यान घेता की जी रोयता तेंचे कडल्यान जाता ते यांच्या कडल्यान घेता की बाजारांतल्यान घेता आनी रोयता तेंचे कडल्यानूय घेता. आणि आता लोक येवपाक लागला कारण कोविड जसो जसो कमी जाता तसो तसो लोक भितून सरपाक लागला मार्केटान. आणि म्हाका एक सांगात की भाजी भायल्यान येता आणि हांगासरलो लोक जो रोयता ती भाजी येता काय कितें? ना सगळे भायरची आमची बेळगांवची येतात सगळे. भायल्या लोकांक हांगसर एंट्री म्हणजे बसपाक बीन दिनात? ना दिना तेका शॉप आसा न्हू तेजे फुडें थंय दवरपाचें थंय बसपाचें. तांकां भायर बसपाक दितात? भायर बसपाक दिता. ते भितर आसा न्हू तेजे शॉप आसा तेका भायर बसपाक दिता. जे लोक रोयतात तेंच्यांनी तांकां बीन हांगासर जागो दिवचो बसपाक आणि तेंची भाजी येयल्या उपरांत सगळी भाजी ताजी ताजी लोकांक मेळटली. सो हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीच्यान.